फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. सो आयज ऑन हा वेनसडे 22 जुलाय. ओके, आणि हांव आयचो व्हिडिओ शूट करता पळय तो जायते दिसांनी करता. ह्या दिसांनी तुमकां खबर आसतलें व्लॉग बी कांय घालूंक नासले, जाले 2 वीक क्रॉस जाली. एक लायक लास्ट 1 वीक जावन हांवें व्लॉग स्टार्ट केल्ले घालपाक, बट ताच्या उपरांत मागीर म्हाका पोत्ते घालपाक पॉसिबल जाना. रिजनूय सांगता तुमकां. ओके, आणि हांवें म्हटलें कितें आयज स्टार्ट करुया, कित्याक जायते न्हू म्हाका मेसेजीस DMs येयल्ल्यो, बट हांवें त्यो पळोवंक नासल्यो. म्हाका न्हू फेसबुकार इंस्टाग्रामार येयल्ल्यो मेसेज जायते जाणांचे सेयींग दॅट लायक तूं व्लॉग कित्याक घालिना, ह्या दिसांनी व्लॉग्स येयना तशें कितें जाला बीन काय म्हण. बट न्हू हांव सोशल मिडिया पासून ह्या दिसांनी कांयच यूज करून नासलें. सो हांव ते मेसेजीस बी कोणाचेच पळोवपाक पावना. सो रातीच न्हू हांवें जस्ट फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर म्हाका ज्यो मेसेजी येयल्यात पळय त्यो पळयल्यो हांवें. सो थिंगासून जायत्यो ह्यो मेसेजी आयल्यो की कित्याक तूं विडियोज अपलोड करिना, रिजन कितें कितें जाला. आनी हांवें तें रिजन न्हू ज्या जाणांनी म्हाका मेसेजी घायल्ल्यो न्हू पळय तांकां रिजनूय सांगलां कित्याक हांव व्लॉगींग बी करिनासलें ह्या दिसांनी. आनी हेच्या पयलीं न्हू आमी खंय गेल्लीं पळय ते व्लॉग्स आहात म्हजेशीन, बट हांवें ते अपलोड करूंक ना. ओके, सो ते न्हू ह्या व्हिडिओच्या उपरांत हांव अपलोड करतलें. ओके, आतां रिजन सांगता तुमकां व्हिडिओ घालपाचें बंद कित्याक जालें तें. ओके, आनी हें सगळें न्हू सडनली जालें, कोणाकूच कांय खबर नासली. ओके, सो ताका लागून म्हाका व्लॉगींग बी सगळें बंद करचें पडलें. म्हाकाय बरें दिसनासलें लायक व्लॉग घालपाक बीन. ओके, सो जालें कितें, म्हजी मादर इन लॉ आहा तेजी आंतोनीची मामी आहा न्हू पळय, ती पडली सीक. ओके, सीक म्हटल्यार ती सिरियस आसली खूब. तिचें हार्टाचें ऑपरेशन केलां आनी पेसमेकर घातला तिका. सो तिका एटॅकूय येयलो, स्ट्रोकूय येयले. सो ते वीक न्हू म्हणपाचें खूब क्रिटिकल आसलें सामकें. आनी लायक तितून आनी हांव खंय व्लॉगींग करतलें, जायनासलें. हॉस्पिटलान बी म्हाका रावपाक असो मेळनासलें बिकॉज बाबा ल्हान आहा न्हू, सो ताका न्ही घेवन खंय. बट आंतोनी ताजी भयणी भाव बी ती रावताली. हांव 1-2 फावटी वचोन बेश्टें विजीट करून बी येयल्लें. घरान एकलो मनीस सीक पडलो की जातात न्हू, लायक तुका कांयच करूंक दिसना, खंय वचोंक दिसना, कांय ना कांय सगळें टेंशन टेंशन टेंशन. सो आनी डॉक्टरांनी बी सांगलेलें जायते लायक अशें क्रिटिकल बी आहा म्हण. हें तुमकां खबर आहा, एटॅक येवप, स्ट्रोक येवप म्हणल्यार मातशें रिस्क कहें. सो कांय ना, आमी फायट केलें तें तिच्या बारी. आनी साता हातुनी कडेन मागलें, वेलंकीन सायबिणी कडेन मागलें, जेजू कडेन मागो न्हू. आनी आमच्या फॅमिलीच्या मागण्यांनी बी सगल्यांच्या मागण्यांनी जितल्यांकूय कोणाक खबर आसली तितल्यांनी प्रे केल्लें तिच्या पासो. सो तेंच्या सगल्यांच्या मागण्यांनी न्हू आयज मामी हा बरी. ओके, तिचें ऑपरेशन केलां लेफ्ट सायडीन. आनी आयज तिका आसलो टेस्ट. ओके, किडनीचो. सो तोय बी करून हाडला. सो सगळें बरे भशेन जालां. आनी परवां तिका GMCन हार्ट ड्रेसिंगाक व्हरपाक जाय. सद्याक तरी सिट्युएशन इज नॉर्मल. ओके, बट न्हू म्हाका न्हू आतां तें मनूच येनासलें. तुमकां खबर आहा, एकदां ब्रेक पडत बी जाल्यार मागीर ते पत्ते कम बॅक येवपाक खूब टायम लागता ब्लॉगिंगा वाटेन. तुमकां खबर आसतली जितली कोण ब्लॉग करता पळय ती रिलेट जातली म्हाका. जेन्ना तूं व्हडलो ब्रेक घेत न्हू आनी पत्ते व्लॉगींग स्टार्ट करून तुका जायना तें. ओके, सो म्हाकाय खूब डिफिकल्ट जावंक लागलें आतां व्लॉगींग बी करपाक. आनी एक्चुली हांवें चिंतलेलो पोर व्हिडिओ अपलोड करपाक, मिन्स तुमकां सांगतलें बी म्हूण. बट न्हू म्हाका पॉसिबल जावंक ना, कित्याक ती एक आवसाय येता ही आसूं फाल्यां 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 करून, मिन्स फाल्यां शूट करतलें म्हण तें हांव करूंकच पावना. सो आयज फायनली हांवें म्हटलें तें करतलें हांव शूट, कित्याक म्हाका न्हू खूब जाणांनी मेसेजी घातल्यो. सो ते म्हाका बरें दिसनासल्यो. लायक ते कांय सांगलेलें मेसेज करून हें रिजन आहा म्हूण, बट थोडी रावता न्हू व्हिडिओ बी पळोवपाक. सो म्हाका तें बरें दिसनासलें लायक सगळीं जाणां मेसेज बी करता बीन पळय ती. आनी खंय मेवल्यारूय बी विचारताली बी. सो ताका लागून हांवें म्हटलें की एक अपडेट दितलें तुमकां. आनी ताच्या उपरांत मागीर म्हयशीन जे व्हिडिओ शूट केल्ले आसले आदले न्हू ते अपलोड करतलें. आनी ताच्या उपरांत मागीर हांव रिसंटली थोडें कितें शूट केल्लें आहा म्हजें पळय तें घालतलें. ओके, सो हे भाशेन जालें आमचें सिट्युएशन. खूब खूब म्हणल्यार खूब डेंजरस आसलें सामकें. आनी खूब सामकें आमी टेंशनान आसलीं सगळीं जाणां. आनी ताका लागून तें आनी कितें व्लॉगींग मोदें हांवें म्हटलें नाका तें व्लॉगींग कांय मोदें सोमतें बंद उडयलें. ओके, सो जाली म्हाका लास्ट 1 वीक आनी हें 1 वीक. सो टोटल 2 वीक हांवें घालूंकूच ना. सो आतां ट्राय करतलें स्लो घालपाक. डेली घोडेक हांव घालचें ना बिकॉज न्हू आतां म्हाका टायम मेळना. हांव घरा कडेन रांदता, हें करता, प्लस मागीर बाबाचें आसता न्हू. सो तितलें हें मेळना आतां टायम. आनी हांवूय न्हू आतां जाता तितलें बिजी रावंक सोदता. हें चड फोनाचेर बी हांव चड कॉन्सन्ट्रेट करिना. सो दिसूय बी कसोच वयता, कांय कळत ना एक्चुली. सो ताका लागून हांवें
ह्या दिसांनी काय घालूंक ना व्हिडियोज प्लस एडीट पासून करूंक ना जे व्हिडियोज म्हणचे ना म्हाका आंतोनी म्हणटालो लायक 2-3 दीस जाले जे व्हिडियोज हा पळय ते तरी एडीट करून दवर बट म्हजें मनूच येनासलें तुमकां खबर आसतली घरान एक मनीस सीक बी पडलो आनी हे स्पेशली हार्टाचें बी न्हू मागीर तें जायना म्हाका जाल्यार जायना पर्सनली ओके सो या तेजे मदें आमकां 2 कितें फंक्शन्स आसली ती अटेंड करूंक ना लास्ट नायट म्हणटू एक आमकां बर्थडे आसलो सो थिंगासर आमी गेली बट हांवें कांय शूट करूंक ना तेन्नाय बी ब्लॉग बी कांय काडूंक ना ओके सो हेजे मुखार मुखार कळटलें तुमकां जेन्ना व्हिडियोज अपलोड करता न्हू तेन्ना तुमकां कळटलें ओके सो हो आसलो ल्हानसो अपडेटेड व्हिडियो लायक हांव कित्याक व्हिडियोज घालना बीन पळय तें रिजन म्हाका तुमकां सांगपाक जाय आसलें आनी क्लियर करपाक जाय आसलें सो ताका लागून म्हटलें की धाकटोसो व्हिडियो करून तुमकां सांगतलें म्हण ओके आनी मेन थींग म्हणटा पळय ते एक रिक्वेस्ट तुमकां सगल्यांक म्हज्या कडच्यान की मामीक जाता तितले प्रेयरान दवरात कित्याक आतां तिका प्रेयराचीच गरज आहा आनी तुमकां खबर आसतली उरलेलें सिट्युएशन कशें कितें पळय तें एकदां हार्टाचें ऑपरेशन बी केलें उपरांत ओके आनी कांय मागिना हांव तुमचेशीन तिका जस्ट प्रे करा तिच्या पासत आनी जाता तितली ब्लेसिंग्स आनी तुमचो मोग दिया आमकां ओके आनी कांय मागना तुमचेशी आनी ओके सो हांव जालो धाकटोसो अपडेटेड व्हिडियो मामीची सर्जरी केल्या पळय तेज्या वयर म्हाका सांगपाक जाय आसलें तुमकां कित्याक जायते जाणांक खबर ना लायक कितें जालां हांवें पळय लास्ट ब्लॉग घायल्लो की फायनली आय एम बॅक कितें तरी होच कितें घायल्लो बट ताच्या उपरांत ती सीक पडली आनी थिंगासर मागीर व्हडलो गॅप पडलो म्हणजे ब्रेक पडलो ओके आनी घालूंक मेळूंक ना सो थोड्यांच्या मतीन जालें आसलें रिसेंट येयले ब्लॉग स्टार्टींग मिन्स ब्लॉगिंग स्टार्ट केल्यार मदेंच नाच जालें लायक मोर दॅन अ वीक जालो आतां सो कितें जालां काय कितें बरें ना वो कितें खूब जाणांच्या मतीन क्वेश्चन येयले आसतले सो आमी सगळीं हात बरी हालीं मामेची सर्जरी केल्या हार्टाची सो ताका लागून मातशें आमी टेंशनान आसली आनी हांवें तें कोणाक सांगूंक ना कांय ना कांयच ना सो आयज हो हांव व्हिडियो घालता आनी हेजेरूच तुमकां सांगलाय बी की मामीच्या हार्टाची सर्जरी केल्या म्हणून ओके सो हेजे पयलीं कोणाक सांगूंक नासलें जस्ट कोणें म्हाका पर्सनली मेसेज केला तांकां काल रिप्लाय केला ते जाल्यार कित्याक हांवें दिसांनी म्हजो फेसबूक इंस्टा बी कांय यूज करनासलें सो ताका लागून ओके सो आयचो अपडेटेड व्हिडियोज हिंगासरूच एंड करता जाता तितले तुमचे आमकां ब्लेसिंग्स आनी मोग दिया ओके सो चलो हांव तुमकां मेळटा म्हज्या फाल्यांच्या व्हिडियोर टील देन टेक केअर बाय